नमस्कार अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. आज एक भारी स्पेशल आयटम घेऊन आयले हांव. कसं म्हळ्यार पळयाचें हांगा एक 15-20 बिकण धाडान घेतला हांवें. धाडान ताजे बायले सॉल काणू लायक करून धुवन कुकरां भितर शिजोवन घेता हांव. लायक सॉफ्ट जावन शिजून येवं. आतां हांव कसं करतस म्हूण कळ्ळें की तुमकां. येस, बिकंडाचे पायस अथवा बिकंडाचे गोडशे भारी रुची एक आयटम हे पळय. सॉफ्ट करून कुकरां भितर शिजोवन घेतला हांवें. जाय जाल्यार हाजी ब्रावन साली काडी येता अगत्य ना. तातूंत रिच इन विटामीन ते आसचो ते आसल्याचें हांग आतां हांव हें सॉफ्ट लायक स्मूथ करून वांटून घेतें शिजयलेलें बिकंड. अशान गोड्डाचें सिरप कोरता एक अर्द किलो बरी म्हळ्यार एक 4-5 चिट्ट गोड एक 3-4 ग्लास उदकां भितर घालून जस्ट सिरप केला जाल्यार पांक आनी काडचें नाका. गोड मेल्ट जावन जालें तें खतखतायल कुडला ऑफ करचें आनी तो कोयरस वय म्हण जाल्यार तें सिरप गाळण दवरून सोडचें. तें आमी घालतना तातूंत तें कोयर वच खातीर हें अशें करचें. डायरेक्ट गोड घालून करच्याक वेळूय जाता. हें इतलें करून दवरल्यार फास्ट जाता. शाणाव तें बिकण पळयाची मिक्सरां भितर घालून लायक स्मूथ एक पेस्ट करून घेतला पळय. लायक स्मूथ पेस्ट जाला हांगा. आतां एक दाटच बेज आशिल्लें आयदन हून करचें. हांव कुकर काडला हांगा. कुकरां भितर एक 2-3 चमचे तूप हून करता. तूप हून करून तुपां भितर आमी तें स्मूथ करून वांटून दवरलेलें बिकंडा पेस्ट आसा पळयाची तें घालून लायक करून भाजून घेता. एक 2-3 निमिश चिके सान उज्जारी भाजून घेवका. तें लायक परंबोळेवचें सुरजत पळय. उज्ज सिम्माचो एक लायक घम परंबोळेवचें सुरजत वासरेन तूं हें बिकंडा गोडशें हेल्था भारी लायक आयता. म्हळ्यार तुमकां तसं बिकंड म्हळ्यार कुठल्यार रिच इन प्रोटीन तें कॅल्सियमय आसता तातूंत भितर. ताका आमी गोड घालून करचें प्लस नारला रोसू अशें आमी हें इतलें काम करता आसतना एक थोडो सोय कांतून धवी सोय असो वाट्टून ताजे सुरवे रोस आनी दोनी रोसू 2 रोसू काडून दवरका. आतां आमी हें भाजून दवरलेलें तें बिकंडा पेस्ट आसा पळय ताका आमी करून दवरलेलें गोड्डाचें सिरप घालचें. रोसू न्हय, फस्ट गोड्डा सिरप घालून लायक करून मिक्स करून घेवका. तें चिक्की फस्ट आमी सिरप घाल चिक्की गुळीशी जाता. खतखत येता समजत तें सम लायक करून चाळण घेवन ती गुळी पुराय वचून तें गोड्डा सिरप लायक खतखत येवो. तशें आमी रोसू काडून दवरला. नारला रोसू काडून तुमकां पुराय जाणां गोत्तस सोय घालचें थोडें उदक घालून वाट्टुचें आनी फस्ट काडलेलो रोसू सुरवे रोसू म्हणटाचे दाटू आसता. मागीर वपास ती सोय जाय जाल्यार मिक्सरान घालून एक रावंड गुंडान वपास आनी एक रोसू काडून घेतला. तो चिकी पातळ रोसू दोनी रोसू म्हूण म्हणटाची. तशें 2 रोसूय काडून हांगा रेडी केला. तितलें म्हणटा पळया हें मेल्ट जावन पळय तें सिरप घालेलें पळयाची खतखत येवचें सूर जालें ती गुळी पुराय सोडवान लायक दाट जेवचें स्टार्ट जालें. इतलें जातना आमी फस्ट कसो करता म्हळ्यार आमगेलें पातळ रोसू म्हळ्यार दोनी रोसू आसा पळयाची दोनी रोसू घालो. दोनी रोसू घालून उज्जी चिकी सानू आसा उग्गी मुळा लाग चान्स आतां हें लायक खतखत हाडोका हे दोनी रोसू घाललेले. एक 4-5 वर्स फुडें लॉकडावना वेळार कोवीड टायमार केरळा भितर मस्त वायरल जालेलें हें बिकंडा पायसू. कळ्ळें तें पळोवन म्हाका भारी इश्ट जावन तें नांव करून पळयलेलें. ताजे नंतर आमी मस्त पंत केली आमगे तें पुरो जाणां भारी इश्ट जाला. भारी एक परंबोळ तुमी एक करून पळयाची थोडे जाल्यार व्हडना. आतां बिकंडा सिजन एंड जायत येयलें न्हय एक 4 बिकंड जाल्यार घालून करून पळयाची. आतां पळय पातळ रोस घालून लायक खतखत येवन दाट जाली. आतां लास्ट आमी दाट रोसू घालच्यो म्हळ्यार फस्ट रोसू घालच्यो. फस्ट रोसू घालून जातरी मस्त खतखत जावचें ना जस्ट पुग्गा आयल्या जाल्यार पळय लायक पळय इतलें जातनाची कसं परंबोळ येता गोतस वाका भारी परंबळ जाता हें गोडशें. आनी खातना तुमकां कळय ना हें बिकंडा गोडशें म्हणून कोणाकय दिल्यार हें कसलाचें म्हूण नेमगिताचें पुरो जन तितली रुची जाता. आतां हें इतलें जाल्यार आमगेलें बिकंडा पायस रेडी जाला. आतां हाका वयल्यान आमी हें पळय हे कातले कुडको म्हळ्यार खोबरी न्हय नारलाचें वळ आसा पळय ताजी सायड अशें करून कट करून आमी चिवडा आनी घालताची तशी नारला वळ्याचे ते वायट पीस पळय सन्न सन्न पीसस करून घेवचे. ते आतां आमी तुपान घालून लायक करून ब्रावन कलर येवता भाजून घेवका. हांव 4 काजू बी घालता. काजू बी घालचे गती ना ते कातले कुडको घाल्यार पुरो समज तुपान तूं गोल्डन ब्रावन कलर येवका. तितलें टायम लायक करून भाजून आमी तें करून दवरलेलें बिकंडा पायसा भितर हें घालका पळयाची. अशें हांव येळ पिट्टी करूनय दवरला जालें पळय लायक गोल्डन कलराचें. हाजी एक फ्लेवर आसा पळय एक डिफरंट नमने फ्लेवर हे नारलाचे कातले कुडको घाल्लेले पायस असं केरळान तूं ऑलमोस्ट पुरा पायसाक येता आनी तशी घालताची भारी टेस्टी जाता तें. आतां लास्ट येळा पिट्टी केल्लेलें घाल्ले म्हणजे आमगे रुचीची बिकंडा पायसांग रेडी जाला. तुम पुराय ट्राय करा कशें जाला म्हूण सांगा. सगळ्यांक धन्यवाद.